जुवारी न्हंयतल्या वॉटर स्पोर्ट्स आनी नुस्तेमारी ट्रॉलरांक लागून त्या वाठारांतली पारंपारीक नुस्तेमारी काबार जावंक पावल्या म्हूण भारत मुक्ती मोर्चान भंय उक्तायला। जुवारी न्हंयन वॉटर स्पोर्ट्साचेर बंदी घालची म्हूण मोर्चाचे अध्यक्ष मॅगी सिल्वेरा मागता। भारत मुक्ती मोर्चाचे वांगडी नुस्तेमारी संचालकाक मेळ्ळे। तिणें खंय प्रकरणात लक्ष घालता म्हूण तांकां सांगलां। मिनी पर्सनिंग म्हणून येता बोटी तांकां कॅमेरा बा आसता आनी ते सगळे धाकटो जीव पासून पळय जाता नुस्त्याचो तो पासून ओडून घेवन चल्ले। So that we have told the director of fisheries to stop. Director fisheries Sharmila Montero आमकां सांगता तिंगा म्हणटा ते मोटर घालिना पूण तांचे 3 बोटी आनीक आसता मोटराचे ते सगळो उगो तिंगा मोदें घुंवता दुसरे फकत सेलिंग करता एज पर द विंड म्हणटा ती ट्रॉलर्स येता थंयसर आनी तांचे फिशींग सगळे नुस्तें ते ट्राक बोट लोड अशें नुस्तें घेवन चल्ले आनी हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन पळय आसता तांकां बाबड्यांक कांयच उरोना। पेट्रोलिंग ते आतां सांगता आमकां कोस्टल पुलिसाचो हेल्प घेतली म्हूण आनी सुमानांक 2 पार्ट आपूण आपणाचे मनशाक धाडटली एंड द सुपरिटेंडंट ऑफ फिशरीज रितिकेश टोल्ड अस दॅट ही वील लूक इनटू दिस ऑल्सो अलॉंग विथ हर तो बसलेलो आशिल्लो। कुमारजुवेची चुनेकातर बर्सा खाजन कमिटी जाता तितले बेगीन बरखास्त करची म्हूण थंयचे शेतकार मागतात। कुमारजुवे गवंडाळे पुलाच्या रस्त्याक लागून शेतकारांक शेतांनी वचूंक मेळना। 52 शेतकारांची शेतां काबार जावंक आयल्यात, मात कमिटी कांयच करिना। थंयचो आमदार पांडुरंग मडकयकारूय कांयच करिना म्हूण शेतकार तिडकल्यात। कुमारजुवे गवंडाळे पुलाच्या रस्त्याक लागून चुनेकातर बर्सा खाजन शेतकारांक रोख मेळना। शेताच्या मदीं रस्तो आयिल्ल्यान शेतकाराक शेतांत वचूंक मेळना। कमिटी बरखास्त करची अशें शेतकार मागतात। पुला खातीर व्हड रस्तो जो घातो आमची वाट कंप्लीट आडयली, त्या कारणान आमकां शेतान वचोंक गावलें ना, त्या कारणान आमचें शेत रोवपाचें बंद उरलें। आतां ह्या वर्सा आमची खरें म्हणल्यार आमची सामकी उपास मारीची पाळी येयल्या। इतले 8 मीटर वयर हे काडून वाट आमची बंद केल्या, तेन्ना हेवटेन वचोंक मेळना। आतां ते बाबडे हे पळय हे घेवन येता तण घेवन येता ते कशे हेजेर वयर सरतले, भात कशें हाडटले म्हूण ताका लागून चडशे जाणांनी म्हणटा शेतांत रोवंक ना। आमकां एक मेन म्हटल्यार रस्तोय जाय। हे आतां पयलीं ते पावणे पळय हाडटा न्हू 2 लाख 4 लाख ते सगळे कमिटीनूच खाल्ले पयशे। आमकां ही कमिटी दवरपाची ना, सगळे शेतकार आमी एक जाला आनी आमी अविश्वास ठराव दिवन आमकां कमिटी फूल बरखास्त करून नवी कमिटी काडपाक जाय। कुमारजुवेच्यान विवेक प्रभू। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।